हांगा कितें रोडाचे येत ना आणि आम्ही इतले त्रास काढले की आम्ही आमच्या जाणट्यांक खुर्चेर बसून सुद्धा वयर डॉक्टराकडे ॲम्ब्युलन्साकडे पावयले। हेच्या बदल्यान की आम्ही सरकाराकडे मागता की बेगितल्या बेगीन आमकां हो रस्तो करून दिवपाचो तेणी, इतले त्याच्याकडे मागता। आणि आम्ही हांगा खूप त्रास काढले। आता कितली वर्सां जाली आम्ही सगळ्यांक हे करता म्हटल्यार सपोर्ट करता म्हटल्यार आमकां कोण सपोर्ट करिना। आता आम्ही लॉकडाऊनान ना पूण आता आमचे कितें बरें वायट जालें आम्ही पावसाच्या दिसांनी खंय वचपाचें, आमकां कितें हेत ना, चान्सूच ना वचपाक। आमकां खुर्चेर बसून एक तर आमकां जाणट्यांक आमच्या व्हरचें पडटा आणि तुम्ही तर हे पळोवं शकता कशी हे आसा तो रस्तो आहा तो। आमच्या ह्या वाड्यार हांगा रोड हो तुमी पयल्यात न्हू असो आहा तो, आनी तेतूर करून हे जंगल कशें मातशें हांगा वागूय येतात रातचे। आणि आमचे मागीर जे आमचे भुरगे जावं व्हडले कोण जे आहा ते चलोन हांगाच्यान वयता, कित्याक पावसान मागीर गाडी व्हरपाक तर पॉसिबल ना। हांगा ह्या मेन रोडाक हांगा गाडी दवरून वयचें पडटा, तेन्ना मदीं न्हू तांकां ते वाघ बी मेळटा। इतली आमची हांगा परिस्थिती अशी। म्हाका दिसता आमच्या गोव्यान अशें म्हाका दिसता खंय तरी पंचायती बी जे आसा पळय त्या वाठारांनी अशें म्हाका दिसता पयलोच वाडो असो आसतलो जो म्युनिसिपालिटीचो। इतलो असो आमचो हो वाडो असो आहा की वाट जी म्हणटात पळय ती सारकी ना। कांयच आमचे आतां म्युनिसिपालिटीचे जे मेंबर आहा तोय कितें पळयना। आनी दुसरें म्हटल्यार काळोखान आमकां बॅटरी दिवो घेवन वयचें पडटा, लायट ना। हे म्हाका दिसता फाटल्या 10 न्हू फाटल्या 15-20 वर्सां पयलीं म्हाका दिसता आमचे जाणटे जशे वयताले पळय सेम तीच 25 वर्सां पयलीं जशे जे जाणटे वयताले तीच परिस्थिती हांगा आमच्या ह्या वाड्यार। वरचा वाडा पराश्टे गांवांत येयल्ले आसा। तुम्ही पळयतात म्हाज्या फाटल्यान कच्चो रस्तो आसा आनी म्हाज्या दाव्या सायडीन एक वस्ती आसा। हरमलकर सगळे हरमलकर हांगा रावतात, 15 एक घरां आसात म्हणटा हांगा। आनी ह्या रस्त्याची तुम्ही परिस्थिती पळयली जाल्यार अशें दिसता की खंय तरी आमी पयलींच्या 10 वर्साच्या काळान आमी खंय तरी आसा अशें दिसता आमकां। हेंच्यांनी फायली बिली करून दिल्ले आसा अशें हेंच्या आतां स्थानीक लोकां कडल्यान म्हायती मेळटा की फायली करून दिल्लेले आसा, पूण हो रस्तो खंय रखडला, जो पाठपुरावो करता काय करिना हे अजून कोणाक खबर नासा। सो हे रस्त्याची दखल घेवन आनी येणारो काळ ह्यो मनसुनाचो आसा, पावसाचो आसा आनी एकंदरीत जर पळयशात जाल्यार सबंद माती आसा, हांगा लोबरां सुद्दां दिसनात, तो स्लिपरी रस्तो जावं शकता। ह्या वाड्याचेर वयस्कर माणसां आसात, तेंची हेल्थाक कितें इश्यू जालो जाल्यार मेडिकल फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक किंवा एम्ब्युलन्स हांगा येवपाक डिफिकल्टी आसा रस्त्या खातीर। सो ह्या परिस्थितीची दखल घेवची। PWDचो चीफ इंजिनियर आसा बाब पार्सेकर सराकूय हांव विनंती करता की हेची त्वरीत मनसून स्टार्ट जावच्या पयलीं हो रस्तो मार्गीक लावचो, पाठपुरवठो फायलीचो करून हांगा डांबरीकरण करचें। तशेंच पावसकर साहेब जे PWDचे मिनिस्टर आसात तांकांय म्हाजी विनंती आसा की हाजेर तेंच्यांनी दखल घेवची, जातीन लक्ष घालचो आनी हे जे कितें रखडलेले जो काम आसा रस्त्याचे हे बेगिनात बेगीन हातीन घेवचे। तशेंच हांव डेप्युटी CM आनी पेडण्याचो आमदार हेच्या लागीं मागता की तांच्यांनी सुद्दां हाजेर लक्ष घालचो, कारण ह्या मतदारसंघातले मनीस खंय तरी आयज वायट परिस्थिती खातीर हांगा हालाखीची परिस्थिती जगता ह्या रस्त्या खातीर। सो ती तेंची जावची न्हू, बरी फॅसिलिटी मेळची तांकां, तेच्या खातीर ह्या रस्त्याक डांबरीकरण बेगिनात बेगीन घालचें।